कलर ब्लाइंडनेस एक्झॅक्टली कितें आसता आनी ताचेर हाऊ यू कॅन डील विथ इट. कारण रायट फ्रॉम कितें आसा एकदां तो पुरो तुम्ही म्हणटा आतां स्कूल गोईंग चिल्ड्रन जालो जाल्यार सुद्दां त्या एजी पासून तो फुडें जेन्ना जॉबाक लागतो तेन्ना सुद्दां दिस वील कम इन टू पिक्चर. आणि परहॅप्स म्हणजे अशें इट इज अ व्हेरी ट्रिकी सिच्युएशन. ताका केन्ना दिसत ना आपल्याक प्रॉब्लेम आसा म्हणून. दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्ट. बाबा आपल्याक प्रॉब्लेम आसा हें तो केन्ना एक्सेप्टूच करचो ना बेसिकली अनलेस यू गो टू ऑप्थॅल्मॉलॉजिस्ट अँड ही चेक्स ऑन युअर प्रिसाइज जी मॉडॅलिटी आसा ताचेर चेक करता. सो हाऊ यू गो अहेड अँड वॉट इज इम्पॉर्टन्स ऑफ ऑल दीस. सो आयडियली कलर ब्लाइंडनेस जे आसता न्ही इट कम्स फ्रॉम बर्थ. ओके सो खंयचें अशें दुयेंस ना की बाबा ताका 15 वर्साचेर जातलें 20 वर्साचेर जातलें. व्हेरी रेअर की जन्मच्यानूच ताजे जेनेटिक्स जे आसता न्ही ताजे लागून कलर ब्लाइंडनेस जाता. सो मोस्ट कॉमन जे आसता ते रेड आनी ग्रीन डिफरन्शिएट जायना. सो आतां आमी समजा भायर गाडी चलयतात सो आमी सिग्नल पळयतात रेड आसा जाल्यार थांबतले, ग्रीन आसा म्हणजे वतले. त्या पेशंटान कितें जातलें ताका रेड आनी ग्रीन डिफरन्सूच कळना. आय सी. सो वॉट वील हॅपन इज तो समजा आतां गाडी बीन चलयतलो ताका ड्रायविंगेन ते सिग्नलान खूब त्रास जाता. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की भुरग्यांनी ते चॅक करपाचें दोळ्याचे डॉक्टरा कडेन वचून. समजा कितें ट्रिटमेंट समजा ताका कलर ब्लाइंडनेस आसा जाल्यार आयडियली इट इज बेस्ट एडवायजेबल टू डायग्नोज एट अर्ली एज. कित्याक तेंय सांगता तुमकां. समजा आतां कलर ब्लाइंडनेस लेट डायग्नोज जालो समजा 20 इयर्स और 25 इयर्स बिकॉज अशे पेशंट असतात जे इतले लेट येतात चेकअपाक तांकां खबरच नासता. करेक्ट. इन देअर माइंड जे आपल्याक कलर दिसता ते सारखे तेच नॉर्मल. आतां दुसरो कसो ते कलर पळयता ते आमकां कळचेंच ना. करेक्ट ना. सो ते व्हेरी लेट येतात एकदां 18-25 इयर्सार. बट नाव आतां समजा तांकां एक कसले एअरफोर्स पायलट जाय पडलो या ट्रेनीचो लोको पायलट जाय पडलो तांकां ही टेस्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो आयडियली समजा तुमी लेट डायग्नोज जालो आनी तुमी ते ऑलरेडी त्या करियरा प्रमाणे त्या शिकत गेले तशें बट तुमी अनफीट जातले फॉर दॅट जॉब. बरोबर. सो इट इज आयडियल टू गेट इट डायग्नोज अर्ली. जितले बेगीन तितले डायग्नोज केलें यू कॅन plan your career accordingly. Absolutely. So that baba some diseases I cannot perceive this. Correct. Maybe of Air Force pilot or loco pilot. So it's better to take a second option for you in your career.